अशिया अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। दोन भावांचे नाते। एक फावट जेम्स आणि विल्यम नावाचे दोन भाव एका गावात रावत आले। काने काळा पेलिय त्याच्या आवय बापायक अपघातात मरण आले। आता दोन्ही भावांची एकमेकां बगर कोणूच नाशिल्लो। जेम्स हो वडलो भाव आशिल्लो, देखून जेम्सान आपल्या भावाची सगळी गरज भागयली। विल्यमाक बरे शिक्षण मेळचे आणि वडजावन एक वड मनीस जावचो अशें जेम्साक दिसत आले। देखून जेम्स पैसे जोडपाक दीस रात काम करतालो आणि विल्यमाच्या शिक्षणाचो खर्च करतालो। जेम्स एका कारखान्यात काम करतालो। चड पैसे जोडपा खातीर तो कारखान्याची नोकरी सोंपकच एका गॅरेजींत काम करतालो, कारण ताका विल्यमाची फी भरून ताची गरजो बरी पुराय करपाची इच्छा आशिल्ली। जेम्स सकाळी पयलींच कारखान्यांत वतालो, देखून तो पयलींच जागो जातालो, घरांतली सगळी कामां करतालो, जेवण रांदतालो। ताका लागून विल्यम बरो अभ्यास करपाक शकता आणि विल्यमाक कसलोच त्रास जावचो ना। जेम्सान कामाक लागून केन्नाच लग्न केले ना। कांय वर्सां गेली। विल्यम हाणे आपल्या शाळेचे शिक्षण पुराय केले। आता विल्यम हाणे जेम्साक कॉलेजींत वचपाची आपली इच्छा उक्तायली। जेम्साक कॉलेजीची फी भरप मातशें कठीण जाले, पूण तरी लेगीत तो विल्यमाक कॉलेजींत धाडटा, ताका लागून ताचो अभ्यास थांबचो न्हय। आता जेम्साक आनीक कश्ट करचे पडले। जेम्स आपलो कारखानो आणि गॅरेजीचे काम सोंपयतकच रातच्या वेळार घरा येतालो आणि सकाळी पयलींच घरांतल्यान भायर सरतालो। अशे तरेन वेळ गेलो आणि विल्यम हाणे कॉलेजींतले शिक्षण चालू दवरले। कॉलेजींत ताच्या अभ्यासाची सुरवात बरी जाली। जेम्स दीस रात रगत पियेवन पैसे जोडटालो। जेम्साक न्हीद नाशिल्ल्यान दुयेत दिसले, तरी लेगीत तो काम चालूच दवरलो। विल्यम अभ्यास करून वड जालू जाल्यार सगळे बरे जातले अशी ताका फकत इच्छा आशिल्ली, आणि ताका इतले काम लेगीत करचे पडना। अशी वर्सां गेली। विल्यम आयज कॉलेजींतले शिक्षण पुराय केले। ताचो कॉलेजीचो निकाल आयज येवपाचो आशिल्लो। विल्यम खूब बरे गुण घेवन पास जातलो म्हणून जेम्साक खूब खोस जाता। जेम्स सांजवेळा पयलींच गोड पदार्थ घेवन घरा पावलो। तो घरा वचून विल्यमाची वाट पळयत रावलो। जेम्सान विल्यम पावतकच गोड पदार्थ खावपाचो विचार केलो। जेम्स आपलो भाव विल्यमाची वाट पळयत आशिल्लो। बऱ्याच काळा उपरांत लेगीत विल्यमाचो खनेचोच निशाण नाशिल्लो। जेम्स दारांत वारे पळयतालो। अशी रात आशिल्ली। आता जेम्स भियेवंक लागलो, पूण तरी लेगीत ताणें आपले संयम परतून मेळयले आणि ताणें सांगले की तो पास जावपाच्या खोशेंत आपल्या इश्टा वांगडा पार्टीक गेल्लो आसतलो। ताका आपले मन समजूंक लागले। आता बरोच तेंप जाला। जेम्साक आपल्या भावाक कितें तरी घडला अशें दिसले आणि तो घबरलो। कांय वेळा उपरांत दारांत खटखटलो। जेम्साक दिसले विल्यम पावला। ताणें दार उगडले तेन्ना कांय पुलीस येतात ते पळयले। जेम्स भियेवन थरथरलो आणि विचारले, तू कित्याक आयला? खंय आसा म्हजो भाव, ते बरोबर आसा? विल्यम एका पुलीस फाटल्यान भायर सरलो आणि जेम्साक तोंड दिलो। जेम्सान विल्यमाक मिठी मारून म्हणले, देवाक धन्यवाद, तू बरो आसा। हान वितलो भियेल्लो। हातूंत एक पुलीस म्हणटात, जेम्स, तुका विल्यम सारको भाव मेळप खूब नशीब। सगळ्यांक शक्य ना ते आयज विल्यमान केला। महाविद्यालयीन शिक्षणा वांगडाच ताणें पुलीस भरती करपाची तयारी केली। आयज ताचो निकालूय आसा। विल्यम हाणे दोनूय परीक्षांनी खूब बरे गुण मेळयले। कांय दिसांनी ताचे प्रशिक्षण सुरू जातले आणि मागीर नोकरी सुटावी जातली। ते ऐकून विल्यम म्हणालो, असो भाव मेळप म्हजे नशीब। तांणी म्हजी दरेक गरज पुराय केल्या आणि ताचे खातीर कश्ट घेतले, पूण आता विसव घेवपाची वेळ आयल्या आणि तांची दरेक गरज हांव पुराय करतलो।
एय पळोवन जेम्स खोशीन रडपाक लागलो. दोगांनी भावांनी एकामेकांक मिठी मारली. पुलिसांनी तांकां परबीय दिली आणि सगळ्यांनी गोड खाल्ले. वस्तूंचो अर्थ. आयच्या काळांत भावाच्या रगताची ताण आसा. एकचारान आनी भावपणान जगपाक खोशी आसता. परिस्थिती कितेंय आसूं, कश्ट करप केन्नाच बंद करचें न्हय. एक दीस येस येतलेंच.